मंगळारा दवल्ले दिकलपार पंचायतीन दिकरपालच्या मिलिटरी कॅम्पा कडेन आशिल्ल्या घरांची पळोवणी केली। कोमोदात जाग्याचेर 40 बेकायदेशीरपणान घरां आनी 4 बंगार हड्डे उबारिल्ल्याचे पंचायतीच्या नदरेक आयले। ही सगळी घरां बेकायदेशीर आसून घर मालकांकडेन योग्य ती कागदपत्रां ना। आमी सरकार आनी संबंधित प्राधिकरणाक हे विशींचो अहवाल धाडटले अशें दवल्ले दिकलपालचो सरपंच साईश राजाध्यक्ष हांणी सांगले। 27/0 जो पाली दिकरपाली कोमोदादी लँडा भितर इनलिगल स्ट्रक्चर इनलिगल स्क्रॅप यार्ड आमकां पळोवपाक मेळ्ळें आनी प्रत्येक ग्रामसभेक विशय येतालो। त्या टायमार हांवें ग्रामसभेक जो ग्रामसभेक विशय हाडिल्लो एंड्रू ताका हांवें सांगलें की तूं आयडेंटिफाय कर, कारण आमकां आयडेंटिफाय जायना, कारण हो सर्वे चड व्हडलो आसा तातूंत भितर आनी आजूबाजू मिलिटरीचो जो डिफेन्स एरिया आसा तर ताणें आज आयडेंटिफिकेशन केल्लें आसा घरां जी इनलिगल स्ट्रक्चर आमच्या जे हांगा कोमोदार लँडा भितर आसा। आनी हाजे पयलीं आमकां डिफेन्साच्यो कंप्लेनी आयिल्ल्यो, कारण त्याची बाउंड्री आनी ह्या हाजी बाउंड्री जी कोमोदार लँड आसा ही कॉमन आसल्या कारणामुळे तारी करचे। आज आमी तशेंच कोमोदादीक आपयलें, पूण कोमोदाद हांगा कोण आयले ना। म्हाका दिसता हे गांवांत जे इनलिगल गोश्टी चल्ल्या हाका खंय तरी एक स्टॉप जावंक जाय। हाज्या खातीर पंचायती बरोबर कोमोदादीनूय हाजे बरोबर समजा मेळून हें काम केलें जाल्यार ह्यो गोश्टी इनलिगली बंद जातल्यो। आज आमी हांगा काही स्क्रॅप यार्डू आयडेंटिफाय केल्यात, तर ताजेरूय पंचायत एक्शन घेतली। तशेंच इनलिगल स्ट्रक्चराचेर जे कोमोदार लँडा भितर इनलिगल स्ट्रक्चर जाल्लें आसा ताजेरूय हाजो रिपोर्ट आमी सरकाराक धाडटले आनी आमकां एक आस आसा की इनलिगल स्ट्रक्चराचेर हाजे फुडें एक्शन जातली। दवल्ले दिकरपाल भागान हांव परत लोकां कडेन मागता की इनलिगल स्ट्रक्चर हांगा हांव कसलेच इनलिगल गोश्टीक हांव हाजे फुडें थारा दिवचो ना। कोणें समजा नजरे मुखार हाडून दिलें इनलिगल जाल्यार ताजेर आमी ताबडतोब एक्शन घेतलें। आमगे मरे हिंगा ही जी आहा ही मरे कोमोदाद लँड 27/0 सर्वे नंबर त्याचा कळलं का। सो जायत तेंप जालो हिंगा मरे सगळें मेसाप जाल्लें, कळलं का। आनी 28/12 आहा तोय बी तुमी जाणाय हेच्या पयलीं इश्यू जाल्लो, ती कोमदादूच, कळलं का। आनी ती VP सालकाराची लागल्ली आनी हिंगा कोण आनी दुसरो लागलो। आतां कोमदाद म्हणटरी कोमदादीक आमगे सरपंचान आपल्यागे कायदो फॉलो केला असा कायद्यान, कळलं का न्हू। सगळें कितें आहा तें आनीक तुका खरें सांगपा म्हळ्यार 2005 मरे हो दोंगर कोसळ्ळो हिंगा, दोंगर कोसळ्ळो आनी 7 जाण मेले। होच दोंगर कोसळ्ळो आनी शेळ मारती तेन्ना आमगे हेचो हिंग सायडी मिलिटरी आहा, तुमकां खबर आहा। त्या मिलिटरीन आपल्याचेर पेज घेवन रस्तो हो क्लियर केल्लो, कोण येवं न्हय तेंच्यांनी आपूण आपल्या भुजांचेर पेज घेवन रस्तो क्लियर करून मडगांव टू सावर्डे केपें रोड हो क्लीन केल्लो तेंच्यांनी। 2022 परत लँडस्लायड जाली। देवा उपकार की कोणाक कांयच जालें ना, जिवा रिस्क आसना, पूण ते 7 जाण मेलो ते गेलेत। तांकां कितें दिलें कितें दिलें ना खबर ना। आतां परत सपोज हिंगा हें सपोज वयर कोसळून येयलें जाल्यार ताका जबाबदार कोण? कुमदाद, पंचायत, कित्याक स्ट्रक्चर आहा म्हणटा पंचायत येयली। इलिगल तांकां लायट आनी उदक दिलां। आतां तुवें पळयलां, तुम प्रेसान पळयलां की व्हडल्यो व्हडल्यो मिशिनरी आहाय, ह्यो सिंगल फेसाचेर चलपाच्यो न्हू। आतां ह्यो बेश्ट्यो दिल्यो, अशें करून दिवपाक जायना न्हू।